ज्या राज्यांत किंवा देशांत लोकशाय परिपक्व आणि मॅच्युअर पद्दतीन चलता ते राज्य वा तो देश बरो चलता हे विशीं दुबाव ना. संवसारांत दोनूय तरांची उदाहरणां दोनूय तरांच्यो देखी दिश्टी पडटात. बरे चलिल्ले देश आनीक अधोगतीक वचत राविल्ले देश अशे दोनूय तरांचे देश आनी मदल्यो कितल्योश्योच तरा आमकां दिश्टी पडटात. लोकशाय बरी चलोवपाक जाय जाल्यार एक म्हत्वाचें कारण म्हणजे जो उमेदवार वा जो पक्ष वेंचून येता ताजे फाटल्यान चडांत चड लोकांचो तेंको आसपाची गरज आसा. असो तेंको जेन्ना नासता तेन्ना ताचो अर्थ ती लोकशाय सारकी चलना. एक देख दिवन हांव हें सांगता. समजुया एक मतदारसंघ आसा जाचें नांव कोकस्तान. ह्या कोकस्तान मतदारसंघांत 24,000 मतदार आसात. वेंचणूक येता तेन्ना 75% मतदान जाता अशें धरया. म्हणजे 24,000 मतदारां मदले फक्त 18,000 मतदान करतात. ह्या 18,000 मदले 10,000 मतां एक उमेदवार घेता आनी 8,000 मतां उरिल्ल्या उमेदवारां मदीं वेंचून वतात किंवा दुसरो दोगूच उमेदवार आसत जाल्यार दुसरो घेता. हांगा आमच्यांनी म्हणूं येता की जो उमेदवार वेंचून आयला ताजे फाटल्यान चडांत चड लोक आसात आनी देखून तो त्या मतदारसंघाचो योग्य प्रतिनिधी. ही लोकशाय सारकी चलता. लोकशायेची ही गाडी रुळार आसा अशें म्हणूं येता. आतां ह्याच कोकस्तानाची दुसरी परिस्थिती पळोवया. 24,000 मतदार आसात आनी 7-8 उमेदवार उबे राविल्ले आसात. ह्या 24,000 मदले धरया 25% मतदान करूंक येनात. 18,000च मतदान करतात. त्या 18,000तले 8,000 एक उमेदवार घेता आनी उरिल्ले 10,000 7-8 जाणां मदीं वांटून वतात. आमचे कायद्या प्रमाणे तो वेंचून येता कित्याक फर्स्ट पास्ट द पोस्ट हें डॉक्ट्रीन आमी मानून घेतलां. जाका चडांत चड मतां पडटात एक मत पसून चड आसूं तो वेंचून येता. म्हणटा 10,000 फुटून गेली आनी 8,000 जाका मेळ्ळी तो वेंचून येता. पूण बारीक विचार करून पळयल्यार 8,000 मतदारांनी ताका वेंचून काडला पूण 10,000 मतदारांचो ताका विरोध आसा. म्हणजे हो लोकशायेचे नदरेन त्या मतदारसंघाचो खरो प्रतिनिधी म्हणपाचो जायना पूण कायद्यान जाता.